खरेंच बरें दिसता. हे म्हाका दिसता एक खरे लोकाभिमुख प्रोजेक्ट्स हांगा तयार जातले आनी एक मडगांवाक एक नवी झळाळी दिवपाचो प्रयत्न करून आमी मडगांव शहर एक बरें करया. डेफिनेटली तुमी सगळे जाण विजय बाबाचो साथ दितलेच, ताच्या संपूर्ण टिमीचोय साथ दितले अशी हांव अपेक्षा धरतां. पूण एक सोंपयता एक तुमचे एक आभारी मानता की हो प्रकल्प आमचो केटीसीचो बस स्टँडाचो प्रकल्प हो एक GSIDC कडेन तुमी सुपूर्द केल्ल्या बद्दल आनी एक कमिटमेंटूय दिता की डेफिनेटली जशे आमचे GSIDCचे बाकीचे प्रकल्प आमी पळयता सुंदर सोबीत जाता. आमचो हॉस्पिटल आसूं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आमचो मातानी साल्टाना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स आसूं, म्हाका दिसता एक सुंदरशी वास्तू हांगा आनी KTC ही हांगा साकार करतले. अँड टू द कॉस्ट अँड टू द क्वालिटी let us commit ourselves to this project and all other projects of मडगांव. स्टील एक खूप बरे तरेची वास्तू हांगा जावची अशें तांकां दिसताले. आनी आज म्हाका एज अ चेअरपर्सन ऑफ मारगांव म्युनिसिपॅलिटी, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ मारगांव, हांव तांचें मनापासून अभिनंदन करता की तांणी हे एक कार्य करून दाखयलें म्हणून. तांणी जे पळय एक उतर दिल्लें तें प्रत्येक उतर तांणी आज पर्यंत पाळिल्लें आसा आनी तांचो नॉन स्टॉप एक तरेचो एक प्रयत्न आसा की आपणे जे उतर दिल्लें आनी मडगांव फातोर्डा ही बरी तरेन वास्तू करची, लोकांक बऱ्यो सुविधा तयार करून दिवच्यो अशें म्हणून. तुमी प्रेझेंटेशनाक पयलांच आसतलें की ह्या वास्तूचेर बरी तरेन फॅसिलिटी तयार जाता, वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्म्स तयार जातात ऑप्शना खातीर. इंट्रा स्टेट म्हणजे जे गोंयचे राज्यांतल्यान येतात त्या भायर भायल्या इंटर स्टेटांतले येतात सगळे तांकां दोनी ट्रक्स, दोनी व्हेकल्सांक वेगळे वेगळे जागे आसात. कॅन्टीन फॅसिलिटी आसतली, जे पळय होलसेलर तांची फीस असोसिएशन आसा तांकां ऑफिसीस आसतली आनी अशे तरेन एक सगळे समृद्धशी जागो ज्या कडेन खंयच्याय सगळ्या खातीर मल्टीपर्पज बस स्टँड अशें आनी त्यांनी विचार सगळे बसी खातीर केल्लो आसा. त्यो जावं लोकल बसी, त्यो जावं कदंबा, त्यो इंटरस्टेट बसी आसूं, त्यो टुरिस्ट बसी आसूं, प्रत्येक बसीचो जावं पायलटाचो जावं रिक्षाचो जावं लोकांचो विचार करून त्यांनी जो एक सुंदरसो प्रोजेक्ट तयार केल्लो आसा. खरेंच हांव तेजे जवळ जवळ त्या प्रोजेक्टाचे 350 कोटी त्या प्रोजेक्टाचे आसा आनी बेगींतल्या बेगीन तेंच्याच हेनी हें काम फुडें वतलें. कित्याक TCPचो तेका मोठो आदार जाय त्या प्रकल्पाक. आज आमी हांगा पळयता, हांगा एक सुंदरशें कितलीं वर्सां जालीं आमी पळयता, ह्यावटेन वता आसतना वास येता, पूण हेजे फुडें वास येवचो ना. आमकां GSIDC मदल्यान हो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा आनी ह्या 2 फेसी भितर हें काम जातलें. पयलीं फेज 89 लाखाची आसा आनी दुसरें जें काम आसा तें 12 करोड, टोटल 12.89. आनी हें जें काम आसा आमी तुमचे कडेन जवळ जवळ 12 म्हयन्याक कंप्लीट करतले आनी अशेंच आमकां मंत्र्यान सांगिल्लें आसा. आनी खरेंच ह्या वाठाराक जेन्ना येता